काका आणि किती किती मेळटा तुझ्याकडे? चिकन चिली, शागोती, काफ्रियल, सुंगटा, कालवा, हा होय मोदींचे. हा होय डिशीत काबार जायना मरे तुझ्याकडे. यम्मी हा. आणि रेस्टॉरंट स्टॉलाचे नाव किती तुमच्या? ओम साई टी एंड स्नॅक्स. ओम साई टी एंड स्नॅक्स. ऑथेंटिक गोवन काफ्रेल कितें म्हणटा तूं? सो गायज तुमकां कितें ऑथेंटीक खावपाक जाय न्हू जाल्यार हांगासर येवचें. कोणाक कालवा आवडटा, कोणाक सुंगटां आवडटा, एका कडेन न्हू सगळें गावता. गायज आमी खंय येयल्या? सो गायज आयज आमी येयलेली आहा सालिगांव रोड म्हणटात न्हय का, हय थंयसर आमी येयला एक दाखविल्लेशा गाड्यार काफ्रियल पाव खावपाक. हय सो गायज आयज आमी येयला सालिगांव बट दिस इज द सेपरेट प्लेस. ओके हो जावन आसा सारको फेमस फूड स्टॉल आणि हांगासर आमी पयलीं ल्हान आसतना खाताले. आयज खूप वर्सां उपरांत परत येयला काफ्रियल खावपाक. न्हू आ हय खावया मगो काफ्रियल. फर्स्ट टाइम ट्राय करता हांगासर. सांगता तुमकां टेस्ट करता आनी कशें आसा तें. फुल पावर आसतलो ट्राय करूया. पळय आमच्यो पोळयो येयल्ल्यो आसा. तुका चड पोळी आवडटा काय पाव आवडटा रे? डिपेंड. ह्यो पोळयो मातश्यो बऱ्यो आहा, मोव आसा, बऱ्यो लागतात. ह्यो बऱ्यो आहा. गायज तुमकां खरें सांगो म्हाका न्हू पयलीं पाव खूब आवडटाले पूण आतां खबर ना पाव न्हू मातशें पीठ कशें लागता त्या खातीर हांव ह्या दिसांनी पोळयोच खाता. पयलीं सारके पाव बी आतां गावना न्हू रे हांवे. ना पयलीं भशेन गावना पण हे बरे आहा पळय पोळयो. हय ह्यो पोळयो बऱ्यो आसा. पळयात कितल्यो फुल्लल्यो आसा त्यो. तुमकां हांगासरलो व्यू दाखयता पळय आतां. फाटल्यान फूल शेत. टू गुड सारखे टू गुड. नो कितें म्हणटा बरें ना? शेतान बसलेले आहा म्हणपाक गेल्यार तेच न्हू रे हांवे. हय मस्ती आसा हेवटेनूय शेत तेवटेनूय शेत तेवटेनूय शेत. फुल पावर सारखे शेत. फुल पावर. शेताचो व्यू अलग हांगा. आणि हे म्हाका दिसता केल्लेले स्टार्ट 2016-17 सालान हॉटेल. आतां काका उलयतालो आमचे कडेन न्हू आ. सो आयज आमी आतां परत येयल्या. काका हे हॉटेल आमी केन्ना केल्लेले रे चालू? 16 न्हू 2016. पयल्या हांव सारको आसलो एक्झॅक्ट 2016. आनी तेच्या उपरांत कितल्या वर्सांनी आयज परत येयला हांव. आनी आयज ऑर्डर मारल्या आमी काफ्रियल फुल पावर सारखे. आनी तुमी गायज चिकनाचे पीस पळयात कितले आसा ते. बेस्ट आहा न्हू. कितें म्हणटा? खूप आसा चिकनाचे. काफ्रियल खावपाची रूच बाबा अलग सारखी. काका आणि कितें कितें मेळटा तुजे कडेन? चिकन चिली, शागोती, काफ्रियल, सुंगटा, कालवा, हा होय मोदींचे. हा होय डिशीत काबार जायना मरे तुजे कडेन. हा आयज आमी हे ट्राय करूया. नेक्स्ट टाइम आनीक कितें करूया. काय बरें आहा पळय काफ्रियल. भायर व्हरता न्हू. हा वय हा हो मेनू पळय. हा वय पळयात तुमी मेनू कितें कितें आहा पळय ते. आनी हांगासर येवचे तुमी केन्नाय आनी ट्राय करचे. बरी आहा प्लेसूय बरी आहा. चल आमी ट्राय करूया मगो. हा कर चल चालू. आता पोया कितें म्हणटा ते. यम्मी हा. बरी आहा टेस्ट बरो आहा. बेस्ट हा. हा वय सो तुम्ही पोवू शकता. हांवूय घालता आता पोळयेक हात. म्हाजे कडेन आता सबर नाही हो रहा है. ऑथेंटिक गोवन काफ्रेल कितें म्हणटा तूं? सो गायज तुमकां कितें ऑथेंटीक खावपाक जाय न्हू जाल्यार हांगासर येवचें. कोणाक कालवा आवडटा, कोणाक सुंगटां आवडटा, एका कडेन न्हू सगळें गावता. हय आनी मेन म्हणटा पळय ते व्हडले जाग्यांचेर न्हू धाकटे जे फूड कार्ट्स आसता खबर आसा तेंचेर न्हू चड बरो सारको टेस्ट आसता. बेस्ट न्हू. बेस्ट आसता. हे पळयात मिरच्यांक तेल पळया काय बरें घातला फ्रेश सारखे. पळय हांवें एक पोळी उडयली आनी तूं कितें म्हणूंक सोदता? दुसरी पोळी आतां खाता. हा हेंच्यो मिरच्यो पळय काय बऱ्यो आहा त्यो बेस्ट सारक्यो. आनी हांगा इवन गायज काफ्रियल सुद्दां न्हू चड बरें आहा. म्हाका जाल्यार खूब लायक जाल्लो आहा. लायक नासलेलो जाल्यार म्हाजे कडेन एकूय पोळी वयची नासले. टेस्ट खरोच बरो आहा. आनी चिकनाचे पीसूय तेणी पळय कितले दिल्या खूब अमेझिंग. बेस्ट. हा वयस कॉफीचो ग्लास आनी कॉफी टू गुड. पळया पळया
काकान हे घेतल्या मग लिंबू सोडा. सो गायस तुमका सांगू हांव येल्ले गेल्ले फावटी लिंबू सोडा कित्याक पियाता ते हे पियाले न्हू का तकलेन सारखे चिडचिड जाता आणि बऱ्या दिसना. कितें न्हू पचकयले तर काय पळय आम्ही कॉफी घेतल्या मावजी बाबा फेवरेट चहा आणि कॉफी आणि काय ना आल्या होता नको. यो नो गायस खरें सांगू कितली गरमी पडो एका कॉफी ना जाल्यार चाव जायच जाय आणि ते बी दिसाक 3दा 4दा 5दा 10 फावटी सुद्धा दिल्यार कमी. सो गायज तुम्ही पोवू शकता सगळो टेबल खाली जाल्लो आसा आणि हेजे अजून जायना. गायस तुमकां खरें सांगू माझी दाढी म्हाका न्हू चड त्रास करता. मागीर ते दाखय मगो. म्हाका न्हू गायस डॉक्टरा कडेन वचपाक प्रॉब्लेम ना फक्त सकाळचें उठचें पडटा म्हणून वाज येता. जमायचो घो. खरेंच गायस. सो गायज हायेन तर पोट भरून खाल्लेले आसा फूल पावर सारखे. आता हायेन लिंबू सोडा ऑर्डर केला तो पियाता आणि चल्ली घरा मागीर फूल पावर. आयज तुझ्या रेस्टॉरंटार तुमच्या मरे खावन बेस्ट दिसले म्हाका. हेवटेन रावता ताळो घेता बेस्ट एक नंबर जेवण सारखे. ओके आणि म्हाका सांग हांगाली स्पेशल डिश कितें. चिकन चिली चिकन चिली काफ्रेल आम्ही ट्राय केला नंबर 1 सारखे. काफ्रेल मोरी आसा. नेक्स्ट टाइम येता तेन्ना आनीक कितें ट्राय करतलो. ओपनिंग टायमिंग कितें हा 3:30 दनपारची सकाळचे ना. आणि रेस्टॉरंट स्टॉलाचे नाव कितें तुमच्या. ओम साई हा वयस बेस्ट. नाईस टू मीट यू ब्रो. चल बरें दिसलें खावन तुमचे कडेन. सालिगांव रोडार पळय ह्या रोडाचेर हांगासर फुल पावर. हांगासर वयता आसतना यांचो स्टॉल आसा पळयात. हांगासर येवन ट्राय करचे फेमस सारखे. कितें म्हणूंक सोदता तूं. टू गुड टेस्ट आसलो. दुसऱ्या फावटी आमी हांगासर ट्राय करतली कालवा बी. कालवा बीन सगळें मेळटा हांगासर. तूं कितें ट्राय करतलें नेक्स्ट टाइम. माझी फेवरेट कालवा हांव नेक्स्ट टाइम ट्राय करतले आणि चिकन चिली बी सगळ्या गावता हांव आतां कालवा ट्राय करतलो नेक्स्ट टाइम. सो हो स्टॉल कालवा तेंचो ट्राय करतले. ह्या मेन रोडाचेर. चला आता जाले पोट भरले म्हाजे. आता हांव चल्लो घरा कडेन. नाल्यार पळयता आनी खंय भोंवंक मेळटा जाल्यार आमकां. आमचें कामूच न्हू तें हांगा थंय ब्लॉगिंग करीत राव. कितें म्हणटा. मेन तुमकां सांगू हांगासले कितें आहा ते आता दुसरे कडेन खंय वयतलो जाल्यार फूड स्टॉलां जाता 5-6 अशें ओपन जाता पण हेंचो खंय 3 ओपन जाता. सो तुमकां जाय जाल्यार तुमी हांगासर येवन लंचूय करूं शकतात. बेस्ट बेस्ट. सो ब्युटिफूल पीपल हांव पावलेलो आसा घरा कडेन. आणि येस आयज आमी गेल्लेली जे स्टॉलार त्या स्टॉलार म्हाका पावरफूल काफ्रियल खावपाक चान्स पडलो आणि इट वॉज झुम्मेश्वरी. एडमीट म्हणटा थंय इतलो रश आसता केन्ना केन्ना बसपाक जागो आसना. बट कोणी आमचे भाव व्हिडिओज पळयता प्लीज तुमी थंय वयचे विजीट करचे. चीप रेट आमचे काफ्रियल आणि खावन कितले तरी जाल्ले 200 and कितले तरी म्हाका उडास ना. बट येस नॉट अबाउट 300 बट इट वॉज यम्मी टेस्टी डिलिशियस ब्ला 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 टू गुड. बट गायज हांवें न्हू ह्या म्हाज्या यूट्यूब जर्नीन आनी हे जे तुमकां व्लॉग्स करता तितून कितें तरी चेंजीस पळयला म्हाज्या हितून. म्हाजें सांगता म्हाका अंकिताचें खबर ना लोकांचें खबर ना हांव म्हाजें उलयता. ओके एक टायमार जेन्ना पयशे आसनासले तेन्ना खंय गेलो खंयच्या स्टॉलार गेलो न्हू जाल्यार पयलीं रेट विचारताले आमी. रेट कितें आहा आयज कितें आहा हांगा कितें आहा खावपाक. चिकन शोरमा आसा. चिकन शोरमा कसो. मागीर तो म्हणटालो 80 रुपीज. मागीर आमच्या बजेटान आहा थंय आमी ऑर्डर मारताले. बट आयचे डेटीक खंयसरी हॉटेलार बसली जाल्यार कितें आहा खावपाक. चिकन काफ्रियल आहा चिकन हें आहा तें आहा. रेटी विचारिना आमी डायरेक्ट ऑर्डर मारता आनी घेवन येता. ओके सो हो डिफरन्स हांवें पळयल्लो आसा. तसो आनी एक डिफरन्स तुमकां सांगता. खंयसरी गेले खंयच्या स्टॉलार गेले खंयच्या हेजेर गेले जाल्यार हांव पयलीं म्हाजें सांगता. हांव पयलीं न्हू च्या मागतालो 10 रुपया एक न्हू च्या मागतालो. 1 ग्लास च्या दिया म्हणटालो. आनी आयचे डेटीक हांव नोट करता म्हाका तुमी म्हाजे व्लॉग्स पळया प्रिवियस 10 व्लॉग्स पळया म्हणजे एक 1.5 म्हयन्याचे व्लॉग्स पळया म्हाजे. आनी म्हाजे स्टार्टींग हांव व्हिडियोज करतालो पळय ते मदींच ओपन कर आनी पळया व्लॉग पळया जाल्यार हांव आतां कॉफी मागता. ओके डायरेक्ट कॉफी मागता. साद्या स्टॉलाचेर गेलो जाल्यार ती कॉफी 20 रुपयान मेळटा. हरमान चायवाल्या कडेन गेलो जाल्यार ती कॉफी मातशी म्हारग पडटा. आनी खंयच्या बऱ्या हेचेर जाल्यार ती कॉफी 40 रुपीज आसता 50 रुपीज आसता पण च्या 10 रुपया आसता. सो हो डिफरन्स हांवें पळयल्लो आसा की हांवें एक नोट केला. तुमी जितले तुमी आतां समज कोण 10,000 जोडटा
कोण 15,000 जोडटा, कोण 30,000 जोडटा, ओके 10,000 जोडटा. तो मनीस समज अचानक 50,000 जोडूंक लागलो म्हणटा एक एक्झाम्पल, जाल्यार तेजे न्हू नीड्स वाडटा. जी वस्त 10 रुपयाची जाताली ती 50 जाता. जी पण 100 रुपयाची वस्त हांव पयलीं घेतालो जाल्यार 1000ची जाता. सो एक्सपेन्स वाडटा मनशाचो. मनीस जो 100ची टी शर्ट घालतालो, अरे आतां म्हाजे कडेन पयशे आसात न्हू, 500 रुपयाचे घालून पळोवपाक कितें जाता, 1000 रुपयाचे घालून कितें जाता. तशेंच तुमी म्हाजो प्रिवियस ब्लॉग पयलो आसतलो 2-3 दीस पयलींचो. हांवें तेतून इतले एक्सपेन्सीव वाणे घेतलेले आसा आनी तेत हांव प्रिवियस म्हाका पळयता जाल्यार हांव वाणे घेवपाक फाटीं फुडें जातालो 1,500 नायकी पासून. सो हो डिफरन्स हांवें पळयलेलो आसा पयशांनी. सो तुमी मातशी वयर सरली तुमकां अमके पयशे आनी हे आनी ते हे कोणी म्हाजे भितर हे चेंजीस कोणी नोटीस केल्या न्हू, म्हाका मातशे कॉमेंट सेक्शनान कॉमेंट करून सांगा. आनी ही फॅक्ट हांव तुमकां काय लिपयना, हे फॅक्ट लायफाचे तुमकां खरें सांगता. म्हाजी अप्रिलिया पयल्या तुमी जी हांव घेवन भोंवता ती, तेका अशें हे लिवर आसा असले, ओके तेका क्रोम आसा सिल्वर कलर आनी हेका गोल्ड कलर आसा. तेका न्हू मातशी कलम लागलेली हांवें म्हाका अजून उड आसा आनी हांवें ती पॉलिश मारून घासून ती कलम काडली. ओके तुमकां सांगता ते सिल्वर प्लेटिंग करपाक हार्डली एक 200 रुपीज जाय, पण हांवें ते घासून न्हू तेजी कलम काडली फ्री ऑफ कॉस्ट घरा कडेन इनो आनी कितें घेवन. आनी आतां जेन्ना हांवें हेका नोटीस केले मातशें लागला ते, आतां हांव चिंत्ता ते आतां काडून दिवपाक मातशें म्हणजे परत फिनिशींग करपाक. सो हितून हांवें डिफरन्स पळयलो. मातसो मनशा कडेन पयसो येवंक लागलो, कोणाय कडेन हांव म्हाजे उलयता लोकांचे उलयना, मातशे पयशे येवंक लागले न्हू जाल्यार हार्ड हे जायना. तुमकां हे खबर आसता न्हू की बाबा एक ट्राय करया रे, घासून पळय साफ जाता जाल्यार ट्राय करया रे हे करून. ना तशें जायना. पूण फॅक्ट म्हाका अशें खूब जाण म्हणटाले, पण हांवें म्हाज्या लायफान रियलायज केल्लेलें आसा हें की दीस इज फॅक्ट, हें खरें तशें आसा. ओके आनी म्हाजें एक फंडा आसा लायफाचो, जोडटा तूं जाल्यार मरणार तूं काय घेवन वचूं शकना. तूं जोडटा तूं लायफ हांगाच जग, एक लायफ. हांवें हें न्हू म्हटल्यार तुमकां 5-6 फावटी ब्लॉगांनी सांगलां, एक लायफ जाता तितलें एन्जॉय करा. फॅमिलीक वर एन्जॉय करून दिया, तुमी एन्जॉय करा, तुमच्या वांगडा कोण पार्टनर आसा तेका बरी लायफ दिया. तुमचे ड्रिम्स आसा गाडी घेवपाचे, घर बांदपाचे, म्हाजे खूब ड्रिम्स आसा. सो बिकॉज ऑफ दॅट आमी स्ट्रगल करता. ओके बारीक आमचे ड्रिम्स फुलफील करता. सो मोग दाखया गायज, असोच तुमचो सपोर्ट दाखया आनी आमी तुमच्या मुखार अशेच बरे व्हिडिओज, बरे मोटिवेशनल व्हिडिओज हाडीत रावतली. ओके आनी खुबशे आसा कितें सांगपाक तुमकां, खूब कितें सांगपाक जाय, बट व्हिडिओ व्हडली जाता मागीर लोकांक इतलो टायम आसना. म्हाजे UK लंडन खंय भाव म्हाजे व्हिडिओज पळयता, तांकां इतलो टायम आसना व्हिडिओ पळोवपाक. बट स्टील हांव तुमकां येता ते व्हिडिओनी सांगतलो. आनी तुमकां हांवें कालच्या व्हिडिओन सांगलेलें की हांवें सो कॉल्ड RX म्हाजी रेडी केल्लेली आसा, तेजे बारीक ग्लिम्स तुमकां घालता. ओके थोडे सामान जे हांवें पेंट करून हाडलेले आसा तेजे बारीक ग्लिम्स घालता तुमकां. पळयचे तुमी, मोग दाखोवचो तुमी फुडल्या फुडें कितें म्हणटात सांगया न्हू. आनी हे रेड कलर म्हाजेर कशें दिसता तें सांगा. आनी काल अंकितान जो फूल फायर हेअरकट घाला म्हाजेर, ओके तो म्हाका दिसता फायद्याक आसलो. बरें दिसता हेअरस्टायल पळोवपाक म्हाका. ओके आनी बरें वारें येता चर करून, नाल्यार ते केस अशें बांद, मागीर तेका शॅम्पू कंडिशनर मायचे काजर, तेका सगळें हेडेक. सो यस गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. और हमारे वीडियो में आमचे व्हिडिओनी आमी कितें प्रोडक्ट्स घालता. ओके ते प्रोडक्ट तुमकां कळोंक जाय व्हिडिओनी जाल्यार हर एक व्हिडिओक आमची व्हिडिओ पॉज करा, सकयल प्रोडक्ट्स म्हणून येतले, तेजेर क्लिक करा, कितें आहा ते तुमी चेकआउट करा. तुमकां अशें दिसलें ऑर्डर मारचें जाल्यार ऑर्डर मारा. ओके नाल्यार डिस्क्रिप्शनान बसून डिटेल्स आमी घालता. सो चॅनलाचे नवे आसा लायक शेअर सबस्क्रायब आनी आमचे प्रोडक्ट्स ऑर्डर मारीत रावा, आमकां असो स्मोक करीत रावा. हांव मेळटा तुमकां नेवी आनी इंट्रस्टींग व्हिडिओ. कोणाचे खुदचे तुमचे बीन रेस्टॉरंट स्टॉल बीन कितें आहा जाल्यार आमकां इनवायट करपाक विसरो नाका.
आम्ही व्हिडिओ काढपाचे पैसे घेना आमच्या गोंयकारांक, जे आमचे गोंयकार नीज गोंयकार आणि आमचे धाकटे धाकटे फूड कार्ट्स चलयता, आम्ही तेंचेकडे पैसे घेना. पण जे व्हडले व्हडले रेस्टॉरंट घालून सारखे एद्यो मोठ्यो भांगराच्यो चेनी घालून अशे रावतात, तेंकां आम्ही फुकट काय करूंक दिवचे ना. कोलॅबरेशन मस्ट. चला बाय बाय, टाटा, गुड नाईट.